बेतूल दर्यादेगेर पळोवणी करपाक एकय साधन ना, आसा त्यो सुविधा कळमेत पडल्यात। सुरक्षेचे बाबतीत ही दर्यादेग सध्या शुन्याचेर आसा। सरकारान फकत स्टाफ दवरून कांयच फायदो ना। नाका थंय सरकारान पैशाचो इबाड करचो न्हय। आमदार क्रूज सिल्वा आनी थळाव्यांनी सरकाराक गाराणे घातल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज वेळीचे एमएलए जो क्रूज सिल्वा आसा हेणी आज कोस्टल पुलीस स्टेशन बेतूल आसा हांगा एक विजीट दिली आणि ह्या विजिटाक तांणी पळोवन घेतले की पुलीस स्टेशन कशें आसा आणि ह्या कोस्टल पुलिसेक किती फॅसिलिटी आसा, तांचे कडेन कसली बोटी आसा म्हणून। आज हांगा पळयलें जाल्यार खरें वायट दिसता आणि लजय दिसता सांगपाक की ह्यो ज्यो बोटी आसात ह्यो सगळ्यो धड्यार काडले कडेन आसात। तांकां खंयच जर बोट जर दर्याक 12 नॉटिकल मायल्सा जर बोटी खंय जर फिशिंग करता हेंकां धरतलो जाल्यार तांचे कडेन बोटी ना। एक जर पणजेच्यान येवपा पडटा ना जाल्यार वास्को हार्बर साकून येवपा पडटा। म्हणल्यार हांगा आज ताणें अपील केले कडेन आसा सरकाराक की ह्या नवी बोटी ह्या पुलीस स्टेशनार दिवच्यो ताके ह्या पुलिसेक फाल्यां जर दर्या भितर कितें जालें जाल्यार तांकां धरपा मेळटलें। आनी त्याच बरोबर आनी एक प्रश्न जो निर्माण जाला तो म्हणटा तो सेक्युरिटीचो। आमी म्हणटात की दर्यान टेररिस्ट येता म्हणून, हे दर्याच्यान जर टेररिस्ट येयले जाल्यार हेंकां धरूंक मेळटलें काय कितें? ह्या पुलिसे कडेन बोटी आसा काय कितें? आज उलयता आसतना जेन्ना डिस्कस करताले PIA फुडें तेन्ना अशें कळ्ळें की हेजी व्हॅलिडिटी केन्ना काबार जाली म्हणून। व्हॅलिडिटी काबार जाता ती सरकाराची जे ऑथॉरिटी आसा हेंकां खबर उरना काय कितें? ते टायम टू टायम रिपोर्ट दिना काय कितें? हें पळोवचें पडटलें। आज जो एमएलए आसा क्रूज सिल्वान अपील केले कडेन आसा की सरकारान हेंकां बरी गाडी दिवची म्हणून, ना जाल्यार हांगा पुलीस स्टेशन करून फायदो काय ना म्हणून। आमचे बेतूल कोस्टल पुलीस स्टेशनाचेर आतां हिंग पळोवपाक ते कितले अलर्ट आहाय ते तेंगे मेशिनरी का वेसल्स कितें आहाय त्यो। आज हिंग तेको आमचो PI आहलो सुरज सामंत तेको जायतो उलयला, तेका इन्फॉर्मेशन काडला। तेंचो स्टाफ अराउंड 22 स्टाफ आहा ते कडेन, पूण वेसल चालू जाल्यार तेका आतां एक वेसल आहा व्हडली वेसल आहलो ती 2 वर्सां मायज जाली ती मोडलो आहा, ती आजून रिपेर जालो ना। सो PI म्हणटा की ते वेसल ताजो लायफ टायम 10 इयर्स जाली तेजी जालें म्हणटा जाल्यार ती रिप्लेस जावपाक जाय आसली, ती आजून पासून रिप्लेस जाल ना। तेजे भाशेन तेजी एक बायकूय आहा थिंगा, ती मोडलेली आहा, ती चालू जायना। सो तांचे लागीं वेसल्स ना कितें जालें जाल्यार चोवपाक। सो वेसल कितें जालें जाल्यार तेन्ना खबराचें एनपीडी थिंगसोन थिंग एक बोट आहा म्हणटा थिंग पळोवन थिंग आपोवपाचें। जायते इन्सिडंट जाता आमचे ट्रेडिशनल बोटाक रापोण कार्ड आसता तेंची कंप्लेनूय आसता केन्ना ते ट्रॉलर्स तेंचे एरियान फिशींग करता। सो तेंय चॅक करता जाल्यार तांकां हे वेसल्स ना म्हणजे तेंच्यान ते चॅक बी करपाक जायना। सो मागता गव्हर्मेंटा लागीं ह्यो वेसल्स तांकां दिवची, नाल्यार पुलीस धरून इतल्या बरो आउटपोस्ट हिंगा पुलीस स्टेशन करून कांयच फायदो ना। कित्याक आमी फाटीं एक इन्सिडंट कितें काडलें रिपोर्ट आयलो कितें नॉर्थ आमची गोवा कितकोन टेररिस्ट येवन रावल्या म्हणून हायड आउट। सो हिंगाय टेररिस्ट कितें येयले जाल्यार कितें जालें जाल्यार कित्याक आमचे जाय ट्रॉलर बाबूय सांगतात भायर चायनाच्यो बोट्यो फिशींग करता म्हणून, फाल्यां थिंगाय कोण येयले जाल्यार आमचे लागीं कांय वेसल्स ना, आमचे एक्टीव आसपाना कितें कितें तांकां डिफेन्स करपाक। सो मागता गव्हर्मेंटा लागीं ह्यो तेंचे डिमांड्स आहाय, ह्या सांगला ते भाशेन डिमांड घातलो आहाय ह्यो रिप्लेस करच्यो, जाता तितले बेगीन तांकां दिवचे म्हणून। आता थिंगा एक ATV आहा ऑल टेरन व्हेकल, ही वॉज गिवन अंडर CSR टू द कोस्टल पुलीस, इट्स ऑल वर्थ 4 crores। आणि तेमी ते घेता आसतना एग्रीमेंट कितें करपा जालो तेजो मेंटेनन्साचो। आयज तेजो एक स्मॉल पार्ट आहा तो हाडटो जाल्यार तेंकां अमेरिकासून हाडपा पडटा। सो इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट। ती व्हेकल आहलो जाल्यार आमी आतां MLA सरान उलयले ते भाशेन डिस्कशन केल्यार ते सांगतात ती व्हेकल खंय ते कोलवा धुताले आनी काबलेसी आनी जस्ट आख्खे बीच कवर करताले। सो आयज ती ना तेंकडे, ती आहलो जाल्यार तेंकां जायत फायद्या पडटा आहलो। गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग अननेसेसरी समवेअर एल्स। गरज आहा सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज आउटपोस्ट इम्पॉर्टंट। जाल्यार बिचीचेर कितें करता जाल्यार ते ATV तेका स्पीड आहा सगळें आहा, बट इट्स नॉट बीन यूज्ड, इट्स क्रिमिनल वेस्ट। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।